फाटल्या दिसांनी पावसान बरोच नेट धरलेलो आणि मदींच आता ह्या दिसांनी परत एकदा पावस मदी मदी विश्रांती घेऊन पावस येता। तशेंच आता हवामान खात्यान आज परत एकदा अपडेट दिल्ली आसा की 17 जुलय ते 25 जुलय मेरेन म्हणजे हो जो येता तो फुल आठवडो येता ते फुल 7 दीस पावस गोंय राज्यान येल्लो अलर्ट हवामान खात्यान दिल्लो आसा। आणि तशेंच समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 1 जून पासून आजून मेरेन जो सीजनल जो पावस असता तो पावस अजून मेरेन 60.77 म्हणजे 60.77 इंच पावस पडलेलो आसा। आणि सगळ्यात चड पावस जो ह्या काळान पडला तो सांग्या भागान पडला आणि हो जो पावस आसा तो 82.24 इंच म्हणजे 82.24 इंचीस हो पावस सगळ्यात चड खंयच्या म्हालान पडला म्हणटा तो सांग्यार पडलेलो आसा। सो आयची महत्वाची बातमी म्हणजे येता ते फुडले 7 दीस IMDन येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर।